Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुव्यानो, मुझे आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो, म्हाका चीत दियात. हांव जल्मूंचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका ओडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों. हांव निर्फोळी वावुरलों. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव जोरोयलो. तोरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे होक सांबाळतलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पुर्जेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना. पृथ्वीच्या शिमापर्यंत म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुवें म्हाका रचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ठाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना वचतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, तुवें म्हाका रचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक ओजाप. सगळीं तुजीं कर्तुत्वां ओजापांचीं. तांचे खातीर तुका दिनवासतां. जबाब, तुवें म्हाका रचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घडतालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण वळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब, तुवें म्हाका रचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणार उपजयलो.
जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगोटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपवच्या वेळार जुआवान म्हळें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, आब्रामाचे कुळयेच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें. उद्गार. तुका बाळका म्हज्या भोव ओरत्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगळो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं धोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरीं दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमाणें झकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हळें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हळें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोवें आसलो. आनी बाळोक वाडता वाडता बुदीन ओखोंड जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडोवेर तो ओरोण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. एलिझाबेथीन सांगलें, ताचें नांव जुआंव. लूक 1:7. नियाळाक आधार. एका कुटुंबांत एका आवय बापायन आपल्या जल्माक आयलोल्या भुरग्याक नांव दिवंक जायतीं नांवां सोदलीं. पूण एकूय नांव तांकां बरें लागूंक ना. उपरांत तांच्या 4 वर्साच्या ल्हान धुवेन जुआंव म्हूण नांव काडलें. ह्या ल्हान धुवेन हें नांव काडलें देखून सगळीं अजाप जालीं. पूण खऱ्यांनीच जुआंव ह्या भुरग्याचेर देवाचो हात आसलो. हो भुरगो आयज
पाद्री जावन देवाचे कृपेन भरलेलो वावर करता. एलिझाबेथीक आनी झाकारियासाक जाणटे पिरायेर देवान भुरग्याचें देणें तांकां फावो केलें, कित्याक देवाचो हात ह्या भुरग्याचेर आसलो. ह्या भुरग्या वरवीं देवान आपलो सोडवणेचो वावर सुरू केलो. जुवांवाक पयलो संवसारांत धाडून आपल्या पुताक मनशा कुळान वळखून घेवंक आनी ताच्या ह्या वावरांत भागीदार जावंक तयार केलो. देवान खेरीत आपली येवजण भाग्यवंत जुवांवां वरवीं जोर्दान नदींत पोरजेक दाखोळ केली आनी जुवांव हे नांवा वरवीं देवाची कृपा सगळ्यांक फावो जाली. आमकांय आमच्या आवय बापायन कसलें ना कसलें नांव घातलां. हें नांव बेश्टेंच पडूंक ना, पूण सगळी देवाची येवजण. आमी जण एकलीं देवाच्या मोगाचीं, कित्याक देव आमचे वरवीं आपली येवजण शार्ती पावोवंक वावुरता. मागुया. सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा बापा, तुवें आमकां दिल्ल्या नांवां वरवीं तुजी येवजण सेवेंतल्यान फुडें व्हरूंक आमकां तुजी कृपा लाबय. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.